सांग्या ते कुडचड्या वचपी मार्गार आसपी गोरवां खातीर येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात। शेकड्यांनी गोरवां रस्त्या मदीं उबी आसतात देखून येरादारीची कोयणी जाता। रातच्या वेळ जाल्यार ही गोरवां रस्त्यार बसतात आनी ताका लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून पालिकेन हाचेर नियंत्रण हाडून ह्या समस्ये भितर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ही गोरू पळय ही रात दीस पळय रस्त्यांनी भोंवता तेंचे दुचाकी चलयतल्यांक आनी गाडी चलयतल्यांक खूब त्रास जाता। जणू ती रातीन चड त्रास जाता। हेजे कळना ती रातीन हेजे लायटीचे कळना। दुसरें म्हणल्यार आतां म्युन्सिपालिटीन तांकां आंबडुपाक एक दवला पावणकीपर कोण दवरलो दिसता, पूण तो बडये बाटली घालता आनी घेवन भोंवता। बडये बाटली घालून घेवन भोंवले म्हणून ती गोरू तुगेली रावना कितें। तांकां कुडचड्यार हांगच्यान उगी लावन कुडचड्यार वचून सगळे वाटे गोरू बसले आसता कितें। हेजेर नियंत्रण हाडपा जाय म्हणटरी संबंदीत पळय हें आसा म्युन्सिपालिटी ती म्युन्सिपालिटी आसा तेणी हेजेर नियंत्रण हाडपा जाय आनी मार्ग मोकळो करपा जाय, लोकांक सेफ करपा जायना। हें जावन खूब लोक मेलेले आसा, एक्सिडेंट जावन मेलेले आहा। अशी गोरवां परिस्थिती पळय, गोरू अशी रस्त्यार भोंवता, ह्यात मागीर रातीन येता आनी रस्त्यार बसता। आतां चरता आनी रात जातरी येवन रस्त्यार बसता, उगयां लावन ते कुडचड्यार बसून हे सगळे आसता आनी बाकीच्या रस्त्यांनी आसतात ते अशें करून। फुडें संबंदीत खात्यान हेजेर जास्तीत जास्त हें घेवन हेजे पयलीं सांग्यावयलो एक्स MLA प्रसाद गांवकार एक्स MLA हेणें हावजान डिमांड केल्लो, तो MLA आसता तेन्ना कितें म्हणून ह्या गोरवांक कोंडशाळा बांदची म्हणून कितें ती जबाबदारी आपल्या ती आपूण तें हें बांदता म्हणून आपल्या मतदारसंघात बांदता म्हणून। पूण त्या हावजान तेन्ना असेंब्ली तेगे पास केली ना। जणू करून आतां 18 तारखेच्या असेंब्ली चालू आसा, तेजे खातीर सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी एक कोंडशाळा बांदपाक खंयी पूण जागो सोदचो आनी कोंडशाळा बांदची अशी आमची मागणी आसा।